पोरणे गोंया हांगसर गोंयच्या साहेबाच्या कुडीची दाखवण जावपाची आसा। त्या खातीर राज्य सरकारान नेमणूक केल्ल्या उच्चाधिकार समितीच्या वांगड्यांनी बुधवारा चर्चीच्या परिसरात पळोवणी करून तयारेचो नियाळ घेतलो। सरकारान पोरणे गोंया सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या कूड दाखवणे खातीर मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या फुडारपणा खाला उच्चाधिकार समन्वय समितीची निवड केल्या। ही कार्यावळ आयोजित करपा खातीर 40 वांगड्यांची समिती स्थापीत केल्या। पोरणे गोंयच्या फामाद सांत फ्रांसिस शावियराच्या कुडीच्या दाखवणेचो धार्मीक सुवाळो ह्या फावट 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेर 2025 मेरेन आसतलो। ह्या वेळार देश विदेशांतले लाखांनी भाविक तसेच पर्यटक गोंयांत येतात। ताका लागून ह्या परिसरात येरादारीची पार्किंग वेवस्था, भाविकांक रावपाची सोय आनी हेर सुरक्षेची कडक तयारी करची पडटा। बुधवारा सकाळी सरकारान निवड केल्ल्या उच्चाधिकार समितीच्या वांगड्यांनी पोरणे गोंया चर्च परिसरांत येरादारी पार्किंग सुविधे खातीर सुवातेची पळोवणी केली। ह्या सुवातेर देशभरांतल्यान येवपी भाविकांक थंय येवपाक कशें सोयेचें जातलें हाची चर्चा जाली। ह्या कार्यावळीक आनीक 8 म्हयने आसा, तरी समितीन पळोवणी तशेंच बसका घेवपाक सुरवात केल्या। हो सुवाळो 10 वर्सांनी एकदां जाता, ताका लागून लोक ह्या खिणाचे गवाय जावपाक गोंयांत येतात। म्हणटकर तांच्या सुरक्षेचें सरकारा मुखार आव्हान आसा।